नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरो दीस आवडता आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। युती तिगोवन उरपाक जाय जाल्यार फुटिरांक दिवं नाकात पक्षांत प्रवेश। फुटिरांच्या पक्ष प्रवेशा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान जाहीर करची भूमिका। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें आवाहन। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार 50 मतदारसंघात लढपाचो आसा हेतू। बायलां आरक्षणा विशीं पाळटल्या पक्षाचें धोरण सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक। राजकीय हस्तक्षेपाक लागूनच कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्यलेखन श्रेणीत आपल्याक दुसरें इनाम। लेखक युगांक नायकाचो आरोप पुरस्कार म्हणून दिलो जाल्यार स्विकारतलो म्हणटा युगांक। संगीत वाद्य शिक्षक आणि हेर गजालींचेर सरकार मोडटा कोट्यांनी रुपया पूण तरणाट्यांकडल्यान मेळना आउटपूट। मुख्यमंत्र्यान उक्तायली खंत। शिक्षण आनी संस्कृती खात्यान शिक्षकां वांगडा करचें काम केलें आवाहन। कुचेले वडेश्वर देवळा लागसार कोयर उडयल्ल्यान थळावे आक्रमक। रस्त्या कुशीक चिकनाचो वेस्ट उडयल्ल्यान वाठारांत पडल्यात घाणी। साथीची दुयेंसां शकतात पातळपाक थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को। आणि संघटना बदलपा खातीर रायन विलियम्साक फिफान दिली अधिकृत मान्यताय। फिफाचे मान्यतायेक लागून भारतीय फुटबॉल पंगडांतल्यान खेळपाचो रायनाचो मार्ग जालो मेकळो। आता खबरो विस्तारात। काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डान गोवा म्हळ्यार ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सांत फूट पडटली असो खंयचोच निर्णय घेवचो न्ही। जिल्लो पंचायत आणि मुखाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन ही युती तिगोवन उरपाक जाय जाल्यार फुटिरांक पक्षांत घेवं नाकात म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दोनूय राजकीय पक्षांक आवाहन केलां। हे विशीं दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका स्पश्ट करची म्हणून तांणी मागणी केल्या। भाजपाक घरा धाडपा खातीर आमी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन युती करपाची थारायल्या। आमी युतीक हयकार दिल्ल्यान लोकूय आमचे कडेन आशेन पळयतात। पूण गोवा फॉरवर्डान इजिदोर फेर्नांडीसाक पक्षांत प्रवेश दिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स चाळावला। फुटीर वाद्यांक आमी आमच्या पक्षांत घेवचे ना। युती करपाक इत्सूक आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डानूय तशें करचें न्हू। तेन्ना हे दोनूय पक्ष ह्यान फुडें फुटिरांक घेवपाचे आसात जाल्यार तांणी आपली भूमिका स्पश्ट करची। आमी आमच्या तत्वांकडेन तडजोड करचे नात। तेन्ना युती खातीर इत्सूक आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डानूय कांय गजाली मतींत दवरपाक जाय म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता। आमकां नंबर गेम करपाची ना। गोंय सांबाळून दवरपा खातीर आमकां कांय गजाली करपाकूच जाय अशेंय मनोजाचें म्हणणें। आयकात। हे अलायन्स बीजेपी उडोवपाक शकता, बीजेपी पडपाक शकता, बीजेपी घरा वचपाक शकता। हे सगळें जेन्ना जाता जेन्ना अशें एक हे घडटा की डिफेक्टराची एक एंट्री जाता तेन्ना खंय तरी भुरग्यांच्या मनान एक डावट क्रिएट जाता नाजाल्यार एक भंय निर्माण जाता की हे अलायन्स टिकतले काय ना, हे अलायन्साक प्युअर उरतले काय ना, काय हांगा परतेच सगळ्या डिफेक्टरांक एक एंट्री करपाचो प्लॅटफॉर्म आसा काय, हे सगळे प्रश्न भुरग्यांच्या आनी लोकांच्या मनान निर्माण जाले आनी ते साहजीक आसा ते जातलेच। कित्याक एक न्यू होप म्हणून जेका पळयता लोक तेन्ना परते जर तेच लोकांक आमी एंट्री दिवपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार तो एक प्रश्न पडटा। आतां प्रश्न आसा की हे जे अलायन्स आसा हे आरजीक जाय की नाका, कित्याक आमी आमचे प्रतिक्रिया दिल्ले आसा। आमी दिला कित्याक आरजीत सदांच एक फियरलेस आमी राजकारण करीत येयल्ले आसा, ट्रेडिशनल राजकारण आमी करूंक ना। हे अलायन्स लँड डिलरांचे पॉलिटिकल करियर करपाचें न्हू। हे अलायन्स फक्त राजकारण नाजाल्यार राजकारणाचे नंबर हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा। जशें युरीन दीदी सांगले पडले की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा। आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हे जाता तितले प्युअर उरपाक जाय, जाता तितले क्लीन उरपाक जाय आनी जाता तितले एकामेकाक हात धरून आमी फुडें वचपाक जाय। आमी एक नवीन रिजनल पार्टी आसा तरी पूण आमी हो विचार करता आनी आमकांय भरपूर प्रॉब्लेम जाता। विरेश तुमकां एक्सप्लेन करतलोच, बट आयज आमी कित्याक तयार जाले हे अलायन्साक बिकॉज गोंयकारांक दिसता की बीजेपी वचपाक जाय, लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय आनी हांकां घरा मारून एक बरी पॉलिसी एक नवीन गोंय आहा तें रिबिल्ड करपाक जाय। हे अलायन्स आसा एक नवी सुरवात करपाची, हे अलायन्स आसा एक नवी उर्जेचे, ही अलायन्स आसा एक न्यू एनर्जीचे, हे अलायन्स आसा आमचे गोंय परते रिबिल्ड करपाचे, हे अलायन्स आसा नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन तांकां नवीन एक सुरवात करून दिवपाची, तेंचे पॉलिटिकल करियर क्लीन आनी बऱ्या रितीन स्टार्ट करपाचे।
हेतून जर आमी परत तीच मिक्स भाजी जर करपाक लागले, नंबर गेम जर करपाक लागले, म्हाका दिसना लोकांक होप उरतलो म्हणून ह्या अलायन्साचेर आनी लोकांक विश्वास उरतलो ह्या अलायन्साचेर, तो खंय तरी तुडपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा. राज्य वेंचणूक समिती फुडल्या सप्तका मेरेन निमणो निर्णय घेतली. सध्या दरेका जाग्यार लढो दिवपाचो आमचो हेतू आसा. तशेंच परिस्थिती प्रमाण आमी 1 वा 2 अपेक्षांक तेंको दिवंक शकतात, अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. फुडल्या सप्तक मेरेन सगळी प्रक्रिया पुराय जातली. बायलां आरक्षणा संबंधी आमी पक्षाचें धोरण पाळटले, अशें दामू नायकांनी सांगलें. ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची आमची प्रक्रिया जी आसा ती सगळी कंप्लीट जायत आयली आणि आता स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ती बसतली आणि ताजेर निर्णय घेतली. एक रावंड जालो तातूंत भितर आनी तातूंत भितर जी नांवां आयल्या त्या नांवांचो सगळो विचार करतना तांचे सगळे मागचो अनुभव, एक्सपिरियन्स, आमदाराची ताकद, त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांचे, कोर कमिटीचे म्हणणे, थोडे सर्वे रिपोर्ट आणि ह्या सगळे गोष्टी सगळे विचारान घेवन सिलेक्शन करतले आणि त्या करतना परत एकदा आमचे फॉर्मी जे आसा म्हणजे केंद्रान भितर जो हें आसा जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन तांकां कळीत करतले आणि एकंदरीत सगळे तिकेटी ज्यो आसा त्यो हें करतले. थोडे कडेन ज्या जाग्यांनी कोण इंडिपेंडंट रावता आमी घालतले. सद्या तरी आमचो पूर्णपणे सगळीकडे कॅन्डिडेट घालपाचोच विचार चालू आसा. केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातले ही? एक फुडले विकाक हे सगळी गजाली, हे सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली. कितली लेडीजांक तुमी एका तिकेट दितले? रिझर्वेशनाच्या संदर्भांतल्यान आमी आमचे पक्षाचें जें धोरण आसा त्या धोरणानुसार वतले. पण काही ठिकाणी वयर सकयल कशें जें आसा ताजी जिखपाची क्षमता, त्याच बरोबर त्या जाग्या वयले परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती हाजेर विचार करतले. सरकार संगीताचेर, वाद्यां, शिक्षक आनी हेर सगळ्या गजालींचेर कोट्यांनी खर्च करतात. पूण तरणाट्यांकडल्यान हाचो आउटपूट कितें? ह्या सगळ्या गजालींचेर शिक्षण आनी संस्कृती खात्यान शिक्षकां वांगडा एकठांय काम करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. इतले पयशे खर्च जातात तेन्ना आमी अर्थपूर्ण परिणामाची अपेक्षा करतात, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान रवींद्र भवन सांखळी जाल्ले पंडित तुळशीदास बोरकारांच्या जयंती निमतान सांगलें. गव्हर्मेंटान तुमकां एखादो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला, ज्याची ऑपॉर्च्युनिटी पुराय देशभर खंयसरूच ना, ज्याची ऑपॉर्च्युनिटी फक्त गोंयांत आसा. म्हणजे तुमकां आज एड्युकेशनाच्या बरोबर संगीत शिकपाची संद तुमकां आज तुमच्या स्कूल लेवलाचेर अवेलेबल करून दिल्या. घडये कदाचित आमी म्हणटा की आमी जर टिचर्स अपॉयंट करूंक नाशिल्ले जाल्यार हे तुमकां पॉसिबल नाशिल्लें. खंयच्याच पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक म्हणजे एड्युकेशन सोडून अजून संगीत शिकोवपाक, स्पेशली पयशे मोडपाक इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर द नॉर्मल, म्हणजे आमी रुटीन पेरंट्सा खातीर म्हणटा. इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम टू पे द एडिशनल फीज फॉर तबला शिकपाक, गायन शिकपाक, पेटी शिकपाक, डान्स शिकपाक आनी वेरियस थिंग्स. बट गोंय सरकारात ते तुमकां स्कुलात अवेलेबल करून दिला. म्हणून 2 गजाली खातीर आमी म्हणटा ते, एक जेका आमी म्हणटा की पॅशनेट पद्दतीत हे शिकचें. अशें न्ही की संगीत शिकल्या उपरांत आमचें करियर जावपाक शकना, अशें न्ही. संगीत शिकूनय आमचें करियर जावपाक शकता. वी हॅविंग द प्रोफेशनल कॉलेज इन द गोवा. आमी जेका म्हणटा की थिएटर कॉलेज आमच्या कडेन वेगळी आसा. तुमकां घडये कदाचित खबर नासतलें म्हणून सांगता, 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन इन थिएटर ही वेगळी कॉलेज आत्ताच्या घडीक आमच्या राजीव कला मंदिर फोंडा हांगासर चलता. आनी आमच्या कडेन थिएटर आपल्या आर्ट कॉलेज म्हणजे जी स्पेशल आर्ट कॉलेज आसा ती आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर चलता. आनी अगेन द म्युझीक कॉलेज म्हणजे आर्ट कॉलेजींतले बी ग्रॅज्युएट कोर्सीस आसा. थिएटर कॉलेज, आर्ट कॉलेज आनी म्युझीक कॉलेज ह्यो 3 वेगवेगळ्यो प्रोफेशनल कॉलेजीस आसात. जातूंतल्यान 12वीच्या उपरांत आमी हातूंत एडमिशन घेवपाक शकता. तातूंतल्यान आमी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करूं शकता. तातूंतल्यान आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक शकता. आमी प्रोफेशनल पद्दतीत गायन करूं शकता, पेंटिंग करूं शकता, नाटक करूं शकता. आमकां टिचर्स म्हणून थंयसर जावपाची संद आसा. अगेन द म्युझीक कॉलेज इज ऑल्सो इन द पेंजीम, म्हणजे ज्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा की सितार वादन आसतलो, कोण हार्मोनियम वादन आसतलो, कोण तबला वादन आसतलो, कोण पकवाद वादन आसतलो, कोण गायन आसतलो, ह्या सगळ्या सॅक्टरांतल्यान एक्सेल करपा खातीर प्रोफेशनल कॉलेजीस आमच्या कडेन अवेलेबल आसा. अशें न्ही की आमी म्हणटा की आमी आत्तां फक्त शाळेंत शिकल्या. दीस इज अ प्रायमरी नॉलेज जी आमकां शाळेंतल्यान दिता. आमच्या टिचरांचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की आमी हांकां हातूंतल्यान एक्सेल करपाची, तांकां आवड लावपाची. तातूंतल्यान आज आमी पळयता की प्रोफेशनली म्हणजे गायन जे करतात दे आर टेकिंग द लॅक्स ऑफ रुपीज.
लॅक्स ऑफ रुपीज ते घेतात. हांव हे खातीर कित्याक सांगता, हें एक प्रोफेशन जावं येता. आक्षेपाक लागून आपणाक कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्यलेखन श्रेणीतले दुसरे इनाम दिला असो गंभीर आरोप लेखक युगांक नायक हांणी केलो. शुक्रारा कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकर हांचे वांगडा बसका जाले उपरांत युगांक उलयलो. तशेंच इनाम दिनासतना तो पुरस्कार म्हणून दिलो जाल्यार स्विकारतलो, नाजाल्यार तांणी पयले इनाम जाहीर करचें अशें युगांकाचें म्हणणें. कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाट्य सर्तीचो निकाल सोमाराच जाहीर जाल्लो. पूण नाट्य लेखन श्रेणीत परीक्षकांनी पयले इनाम दिनासतना फकत दुसरे आनी तिसरे इनाम जाहीर केले. पहिल्या इनामाक कोण पात्र थारूंक ना म्हणत ते जाहीरूच करूंक ना. हो निकाल जाहीर जातकूच दुसरे दिसा लेखक युगांक नायकान निकालाचेर खर आक्षेप घेतिल्लो. तशेंच ह्या प्रकारात कला अकादमीच्या अध्यक्षान लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्ली. ते प्रमाण शुक्रारा कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकरान नाट्य सर्तीचे परीक्षक तशेंच लेखक युगांक नायक आनी कला अकादमीच्या हेर पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. राजकीय हस्तक्षेपाक लागून कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्य लेखन श्रेणीतले दुसरे इनाम आपल्याक दिल्ल्याचे युगांकाचे म्हणणे. तशेंच इनाम दिनासतना पुरस्कार म्हूण दिलो जाल्यार स्विकारतलो, नाजाल्यार परीक्षकांनी पयले इनाम जाहीर करचे अशें तो उलयलो. एकंदरीत प्रकरणान एक वरभर आमी ज्या पद्दतीन उलयले तातूंत कला अकादमीचे वेगवेगळे पदाधिकारी जे आशिल्ले आनी तांणी म्हणजे हांवें म्हजी तांकां भुमिका सांगली की खंयच्या भावनेन हांवें तांकां पत्र बरयल्लें आनी तांणी म्हाका खूब एक गजाल सांगूंक दिसता की तांणी ज्या पद्दतीन हो एकंदरीत विशय मांडपाचो तांणी प्रयत्न केलो कला अकादमीच्या वतीन, ते स्टाफ आनी फूल तांचे डायरेक्टर्स आनी बसून कळ्ळें तुका दीस वॉज व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग. कळ्ळें तुका तांणी खंयच्याच तरेची कन्फ्रंटिस्ट भुमिका हें करूं नाशिल्ली आनी म्हजें म्हणणें तांणी मानून घेतलें. ताणें तेन्ना म्हाका रिक्वेस्ट केली की कॅन यू कन्सिडर रिकन्सिडर युअर डिसिजन. आय सेड नो, जस्ट बिकॉज की तातूंत लेखक म्हणून म्हजी भुमिका आसा कळ्ळें, आनी लेखक म्हणून चुकीचो पांयंडो पडचो न्ही फुडें कळ्ळें, ह्या खातीर घेतिल्ली. सो त्या खातीर तांणी दे हॅव अग्रीड टू अमेंड द सर्टन रुल्स, म्हणजे जनरल कावन्सिला कडेन बसून कळ्ळें तुका की फुडें कशें हाजे बाबतींत जावचें न्ही. आयदर डिक्लेअर इट एज अ ओनली प्रायज ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्रायज. ओके, सो ताजे खातीर ताणें तो त्या पद्दतीन निर्णय घेवपाचो. पॉलिटिकल केल्यो गजाली हातूंत म्हणजे पॉलिटिकली आशिल्ले म्हणूनच ह्यो गजाली जाल्यो न्ही. कळ्ळें तुका, इफ देर वॉज नो वॉयस कळ्ळें तुका, nobody would have called me and we had a discussion on this. कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या निकालात कसल्याच तरेचो राजकीय हस्तक्षेप ना अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकर सांगता. परीक्षकांनी जो निकाल दिला तो कायद्या प्रमाण. फाटल्या कांय वर्सांत लेगीत अशेंच जाला. हाचे फुडें कलाकारांचेर अन्याय जावचो न्हय म्हूण कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींतले जे नेम आसात तातूंत कांय बदल करतले अशें तांणी सांगलें. काही गजाली कायद्याक तरतूद कित्याक म्हणटा हो, कायद्या भितर एमेंड करपाची गजाल हा कित्याक म्हणटा हो, हे आज जो रिजल्ट जाल्लो तो कायद्याक धरून जाल्लो आसा, त्या प्रमाणे जजीसांनी आपलो दिल्लो आसा. जजीसां भितर त्यांच्या डिसिजना कडेन कला अकादमीचो कांयच हस्तक्षेप आसना. कोणाचो आसतो, एम ए आसतलो किंवा खंयचो अधिकारी आसतलो. हांगा रिजल्ट सुद्दां जो तेमी धाडले उपरांत म्हजे फुड्याक तो सीट पॅक आहलो तो ओपन करून हांगा ओपन केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे तो जाहीर केलो. तातूंतल्या कांयच कला अकादमी खंयच्याच अधिकाऱ्याचो कांय डायरेक्ट ताचो हे ना. जे जजीस जे आसले ते एक्सपर्ट जजीस त्या फिल्डाचे आसात, तेमी दिल्लो तो निवाडो. पूण तरी देखून काही तरी तुका हांव पयलींच सुरवात केली कित्याक काही गजाली एमेंड करपाची गरज. पॉलिटिक्स जाता काय म्हणून तितून एक असो आतां हांवें हें सांगले उपरांत तुका हांगा पॉलिटिक्स कितें दिसता म्हाका सांग पळया. ना अशें तेणी युगांकांनी कित्याक जावं शकता पॉलिटिक्स, कित्याक कोण करूं शकता आनी कित्याक लागून करतलो. जे लेखक आसा, जे तेंचे खातीर कडेन किंवा आर्टिस्ट आसा तेजेर पॉलिटिक्स कित्याक करतलो. ते हे न्ही कोणाचे राजकीय हे न्ही कॉम्पिटिटर न्ही, तेजे कोण राजकारण करतलो. हे जजीसांनी जर निवाडो दिल्लो त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. राजकारण करपाचो प्रयत्न येना, प्रश्न येना. कसलेच राजकारण ना म्हणटा तुमी. आसपाक तुमकां दिसता अशें राजकारण हांगा अशें म्हणून. एक 50 म्हणजे गोल्डन जुबली हांगा महोत्सव चालू जाल्लो आसा. हांव सुद्दां चॅरमॅन जावचे पयलीं ती चालू जाल्ली सर स्पर्धा. हे सुद्दां सगळ्याक जजीस जाले सगळ्यात पयलीं सगळें आसलें न्हू. आनी कांयच तूं पॉलिटिक्स हाडपाचो प्रश्न येना. तूं कांयच कित्याक लागून ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व सोडल्या उपरांत संघटनेत बदल करपा खातीर फिफाची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत रायन विलियम्स अधिकृतपणान भारतीय फुटबॉल पंगडात निवडी खातीर पात्र थारला. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान हे विशींची माहिती दिली.
इंडियन सुपर लिगात बंगळुरू FC कडल्यान खेळपी रायन विलियम्सान भारता कडल्यान खेळपा खातीर हालींच ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व सोडून भारतीय नागरिकत्व स्वीकारिल्ले. हालींच बांगलादेश आड 2027च्या एशिया कप पात्रता फेरये खातीर जाल्ले मॅची वेळारूय रायन ढाकात हजर आशिल्लो. पूण तो भारतीय पंगडाचो सदस्य नाशिल्लो. हे मॅचीत भारताक बांगलादेशा कडल्यान 1-0 गोलान हार खावची पडिल्ली. फिफा कडल्यान अधिकृत मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान तो भारतीय पंगडाचो भाग नाशिल्लो. संघटना बदलपा खातीर ताणें फिफाच्या प्लेयर स्टेटस चेंबरा कडेन अर्ज केल्लो. बिरेस्तार फिफान ताचो अर्ज विचारात घेवन संघटना बदलपा खातीर ताका मान्यताय दिल्या. रायनाचे जल्मा पयलींच्यान भारता कडेन आसा कनेक्शन. ताचे आवयचो जल्म मुंबयतल्या एका एंग्लो इंडियन फामिलीत जाल्लो. रायनाचो बापूय केंट इंग्लंडाचो. रायनाचो आजो लिंकन लिंकी ग्रॉस्टेट हाणें 1950च्या दशकांत संतोष ट्रॉफीत बॉम्बे म्हळ्यार आतांच्या मुंबयचे प्रतिनिधित्व केल्लें. रायन ऑस्ट्रेलिया कडल्यान अंडर-20 आनी अंडर-23 पंगडात खेळ्ळा. 2019 वर्सा दक्षिण कोरिया वांगडा जाल्ले एके मॅचीत तो ऑस्ट्रेलियाच्या वरिष्ठ पंगडा कडल्यानूय खेळ्ळा. 2021 बंगळुरू FC कडेन कबलात करचे पयलीं 2019 वर्सा रायन फुलहॅम आनी गिलिंगहॅम, ऑक्सफर्ड युनायटेड, बार्न्सली तशेंच रॉदरहॅम युनायटेडा कडल्यान खेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आवाज गोयचो बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. विसा उपरांत परत एक फावट येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडे. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उबारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. हाका लागून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशे 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. पर्तगाळी मठ वाठारात श्रीरामाची 77 फूट उंचायेची मुर्ती उबारपाचें काम सुरू आसा. फाटलो 1 म्हयनो जालो हें काम चलता. आतां लागीं 80% हें काम पुराय जालां. फक्त दोनूय वटींचे हात आनी धनुश्यबाण हें काम अजून बाकी आसा. रोखडेच हेवूय काम पुराय जातलें. ज्या जाग्यार श्रीरामाचे 77 फूट लांबीचो पुतळो हांगासर उबो जाता. जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो हें काम चल्लां. म्हणजे पुतळो उबारपाचें काम चल्लां. अजून मेरेन फक्त पांया मेरेन पांय ते तकले मेरेन श्रीरामाचें काम जाल्लें आसा. दोनी सायडीचे हात आनी धनुश्यबाण हें ताजें अजुनूय काम बाकी आसा. रोखडेंच हें काम पुराय जातलें. तरीकय आज लोकांक हो पुतळो पळोवपाक उत्सुकताय. ताका लागून बरेचशे लोक हांगा श्रीरामाचो 77 फूट उंचीचो पुतळो पळोवपाक आयल्यात. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार. रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणा हल्लो केल्ल्या प्रकरणातलो दुबावी जेनेटो कार्दोच्या जामिनावेलो युक्तिवाद आता 26 नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकल्ला. ह्या प्रकरणात महत्वाचो फॉरेन्सिक अहवाल आनी रामा काणकोणकाराचें जात प्रमाणपत्र तपासपाचें आसा. ह्यो दोनूय गोष्टी तपासा खातीर म्हत्वाचे आशिल्ल्यान चड वेळ दिवचो ना म्हणून पुलिसांनी न्यायालया कडेन मागणी केली. ते सांग वेळ दिला त्या प्रमाण फुडली सुनावणी 26 नोव्हेंबराक जातली.
राज्यात गुन्हेगारी घडणुको थांबपाचे नाव घेना दर दिसा हल्ले दरोडे चोऱ्यो आणि खून ह्यासारकिल्यो गुन्हेगारी घडणुको वाढत आसा. गोंयांत कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासला. दिसान दीस वाडपी गुन्यांव गोंयकारां खातीर हुस्क्याची गजाल जावन आसा. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस पुरायपणान अपेक्षीत थारल्यात. वाडट्या गुन्यांवांचेर जागृत मडगांवकारांनी चिंता उक्तायल्या. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो वाडत आसा. चोरयो, दरोडे, हल्ले, खून आणि गुळे वखदांची तस्करी ह्या सारकिल्ले गुन्यांव थांबपाचें नांव घेना. मात हे वाडपी गुन्यांव पळयले जाल्यार गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या अशें लोक उलोवन दाखयता. अशा तरेच्या गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून नागरिकांनी हुस्को उक्तायला. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक पुलीस कमी पडटात अशें आदलो SP बोसुएट सिल्वा सांगता. आयकात. त्या वेळार बेसिकली ह्युमन इंटेलिजन्स असलें. आमचे ग्राउंड स्टाफ आहले पळय, एक दुसरे म्हूण आहलो हवालदार मडगांव, एक कुमारपंत म्हूण आहले, ते सारके भितर घुसोन इन्फॉर्मेशन काडटाले. आनी एक अनिल कोठरकर म्हूण आहलो, तांकां इतले ग्राउंड लेवल खबर आसताली कोण येता तो. आतां आमचे सगळे आर्टिफिशियल जाले. 50% स्टाफ आमकां रातचो इमर्जन्सीक मेळटालो. 2012 पर्यंत मेळटालो. त्या वेळार हांव STPO आसलो बिचोले. आतां तुका कोण मेळना. आनी सिस्टमूय वेगळो आसलो. नायट रावंड जे आसले पळय, देवर सिन्सियर फूट पेट्रोलिंग स्टाफ. आतां कितें करप, आतां बायक जाल्यो, बायक खंय दवरले न्हिदले. हांव नायटी आसतना म्हाका संवय आसली, आमी त्या वेळार रायफल दिताले न्हिदना जावपाक. आमची हिंगा बिचोले 2-3 जाण आसले, तांकां संवय आसली कदंबा बसीन वचून न्हिदपाक. तेंची रायफलाच काडून हाडटालो. फुडें मागीर ती डिटेरंट जातालो. हें करना. आतां तें बदललां सगळें. लोक येतालो फुडें कितें कितें इन्फॉर्मेशन दिवपाक. आतां मुखार येयनाय. चिंतताय मागीर. आतां मुखाडे CCTV कॅमेरा जाय हिंगा घरा कडेन लायले, कित्याक फाटीं चोरी जाली. तेणें घातले, आमी घातले. पूण लोक आतां पुलिसान जर मागलें फुटेज, लोक चिंतपा लागतलो दिवपाक. कित्याक फुटेज आमची, फाल्यां आमकडे मागीर ते हें मागतले सगळे बाकीचे बॅक एंड आनी कितें, मागीर तो खर्च आमी करचो पडलो. कॉपरेशन तशें आसलें जाल्यार लोक दिता आसलो न्ही. सध्या पुलिशेच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढला. पुलीस नागरिकांक सुरक्षा दिवपाची सोडून राजकीय फुडाऱ्यांक खुश करपा खातीर वावुरता असो आरोप एल्विस गोम्स हांणी केला. लॉ अँड ऑर्डर हें उतर थोड्यांच्या अशें मनान सारकें रेजिस्टर जायना. एक्झॅक्टली लॉ अँड ऑर्डर म्हणल्यार कितें तें. हें इन अ नटसेल गुंडाराज. हें गुंडाराज पळय आतां हालींच्या दिसांनी चड पळोवपाक मेळटा. आनीक ताजेर एक मोहीमय स्टार्ट जाल्ली, गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज. सगळे कडेन गुंडाराज अशें पसरलेलें आसा. आनीक कारणां खूब आसा. आनी मुख्य कारण म्हणल्यार जेन्ना लॉ अँड ऑर्डराचेर आमी उलयता न्हू, तेन्ना पुलीस खात्याचो संबंद ताच्या बरोबर येता, डायरेक्ट येता. आतां पुलीस खातें कशें चलता ताचेर तें अवलंबून आसा. एक्सेसीव पॉलिटिकल इंटरफियरन्स डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट ह्या पुलिसांचेर जाता. म्हणून हें सगळें पळोवपाक मेळटा. पुलीस आज आपलें जॉब कितें तें विसरल्या. मे बी तांकां ट्रेनिंगाच्या वेळार एज अ प्रोफेशनल फोर्स म्हणून ट्रेन केल्ले. सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक खंय ना खंय ट्रेनिंग आसता, पण आज ते आपलो ऑफिशियल रोल विसरल्या आनी फक्त ऑर्डरी घेता पॉलिटिकल आनी पॉलिटिशियनाचेर. पुलिसांचे गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण ना. केशी सोडोवच्यो सोडून ते कॉम्प्रोमायज करपाचेर चड भर दितात अशें आदवोगाद एनाक्लेटो व्हिएगस सांगता. गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कामगारांचो आंकडो वाडला. ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा. गोंयांत येवपी दर एका कामगाराची नोंदणी सक्तीची करपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. And the influx of laborers into Goa who are unemployed, it can always lead to some kind of a dacoity or some kind of theft in the state. So we must control the influx of labor and other class of people at the checkpoints itself. Then entry permit दिवपा जाय. Ask them whom they are going to visit and where they are going to stay. तेंचे जाग ना रावपाक, खंय रावतले तेंकां खबर ना. ते येवन आमच्या गार्डनांनी हांगा थंय सगळ्यांक विकता. रातची मागीर चोरी करता आनी पळता मग लोकांक मागून. And the police are closing their eyes to this crime. They are not interested. You go and lodge a complaint with the police, they will make 10, they raise 10 questions. Goa's police department is out of control, totally out of control. There is no supervision over them. There is no control of the crime that is taking place in the state.
the amount of people that are coming in, we will be simply wiped out. The Goans will be wiped out. आमकां पर्सेंटेज पळय आतां सद्या तरी थोडी आहा ती काबार जातली. We don't count Hindus and Catholics. The Goan population will go down. Daylight robberies are taking place. Daylight dacoities are taking place. Daylight. आणि कांयच ना इतलो पुलीस फोर्स आसा न्हू. आतां कोणा हें करतले, कोणा बोवाळ मारतले, बॉम्ब मारतले, मियर पावर देवाक. All the time we are calling for God, and that is no answer to our human problems. Human problems are increasing day by day. And especially in a state like Goa, everybody wants to take a piece of cake, piece of Goa. कोणी हांगा येता गोंयची भाग घेवपाक जाता आनी पयशे तेंचे कडेन लुटल्या पळय पयशे हाते ते घालून आमी तुमीन घेता पळय. इट इज नॉट इजी टू से गोवन्स आर सेलिंग देयर लँड. गोवन्स आर टेम्प्टेड टू सेल देयर लँड. इट्स सो मच ऑफ मनी कमिंग. दिस विल स्टॉप. वी मस्ट से नो मोर लँड बी सोल्ड टू आउटसाइडर्स. आमकां खबर जातली सगळे गोंयकार खबर जातले. डोंट थिंक ओनली द कॅथलिक्स आर गिविंग. ऑल एवरीबडी इज गिविंग देयर लँड अपॉन गोइंग. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक